सरकारच्या नव्या जेटी पॉलिसीच्या विरोधात नुस्तेमार आणि विरोधी पक्षांनी राजधानी पणजेत निषेध आंदोलन केले। पर्यटना खातीर ह्यो जेटी नसून ह्यो जेटी कोळसो हाडपा खातीर बांदपाक सोदता असो आरोप ह्या वेळार आरजीच्या विरेश बोरकारान केला। सरकाराक जर खरेंच पर्यटन व्यवसायाची उदरगत जावची अशी दिसता जाल्यार सरकार नुस्तेमारांक विश्वासान घेवन ही नवी जेटी पॉलिसी कितें आसा ती स्पष्ट कित्याक करिना असो प्रश्न ह्या वेळार आंदोलकांनी सरकाराक विचारला। जेटी पॉलिसीच्या विरोधातले ह्या आंदोलनाक काँग्रेस, आरजी, आप, गोवा फॉरवर्ड, टीएमसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो। हे जे जेटीज आसा ते खंय ना खंय कोळशाक लागून हाडलेल्यो आसा। ते कितलेय डिनाय करूं सरकार म्हणटा टुरिजमाक लागून हाडल्या जावं आनी कित्याक लागून हाडल्या। समज तुमकां हाडल्या समज टुरिजमाक लागून जाल्यार तुमी आयज कितल्या शेतकारांक जावं कितल्या आमच्या फिशर फोक्सांक तुमी वचोन सांगलें की बाबा अश्यो अश्यो जेटी आसा असो असो प्लॅन आसा म्हणून कितले जाणां कित्याक लागून तुमी हे हिडन दवरता, कित्याक लागून हे भितूर दवरता। प्रत्येक टायम जेन्ना क्रिकेटीच्या टायमार सेम जालें तुमी ते भितूर दवरता आनी फक्त 15 दिसाचो टायम दिलो तुमी। फक्त 15 दीस म्हटल्यार 15 दिसांनी कितले जाण लोक ऑब्जेक्शन हाडूंक शकताले, कितले जाण उलोवंक शकताले तेजेर। बारीक लोकांचे गोंयकारांचे पळोवंक ना। This government is only bothered about these crony capitalists. आज आमचे एज एन ऑपोजिशन MLA आमी हिंगा आहाय विथ वन वॉइस वी आर विथ गोवा एंड वी विल बी विथ आय थिंक ऑल दीज NGOs बिकॉज जेन्ना हे सगळे NGO दुसरे पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन एकठांय जाता वन कॉज किपिंग ऑल आर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असाइड। इतलो पॉलिसी कितल्यो जेटी येतल्यो त्यो आमकां खबर ना। सो हांव मागता ही पॉलिसी स्क्रॅप करची आनी ही पॉलिसी करच्या आदी आमच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे, गांव गांवांनी येवचे आनी एक्सप्लेन करचे, त्याच्या उपरांतूच ही पॉलिसी करची म्हणून।